बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी असतात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असली. एकदम मस्त मजा येत अशी. आम्ही बी बरी असा एकदम मस्त अशी. तर आहे जसा संडे आणि आता न्ही दनपारची 1:45 जाली. 2:10 मिनटां आसा. आणि आयचो हो व्हिडिओ जसो पळय हा आता इतक्या लेट स्टार्ट करता. दनपार जाली, सगळे राटावळे आटोपन घेता म्हटल्यार. आणि एक वाटेच्यान गरमी जाता आणि एक वाटेच्यान ती कामां गॅसा कडेन रावप हें करशी कशेंच जायना. तुमी म्हणटा गॅसा कडेन तशें न्ही, बेस्ट सुद्दां न्ही, अशें हेवटेन तेवटेन हॉलांक आनी रुमाक आनी हांगा सुद्दां न्ही खूब गरमी जाता. एन्नाच इतली गरमी वाडल्या जाणा मागीर. आनी मे म्हयनो येता म्हणल्यार कशें जातलें खबर ना सगळें. इतली गरमी जाता सामकी. आनी स्वेटींग तर पळयात, म्हाका आनी तर आतां चालू स्वेटींग. तोंड म्हाजें अशें ड्राय म्हणून आसचें ना, वलेत आसतलें घामान. भरपूर स्वेटींग जाता आनी वतूय बी तशें आसा. आतां जस्ट भितरल्यान भायर येयल्यार दोळे अशें जावपाक लागले सामके. इतलें वत कडक सामकें. तर दनपार जाली, सगळीं घराची कामां करता करता मागीर हें कर तें कर तें कर म्हणटा म्हळ्यार पळय 2 जावपाक येयली. जस्ट न्हावलां. आयज हेड वॉश बी केला हांवें. न्हालें बिलें आनी म्हटलें व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करया अशें म्हणून. बाय न्हिदलेलें अशें म्हटलें बरे भशेन सुसेगाद सगळें बेगी बेगीन रांदून घेतलें. सुसेगाद न्ही, बेगी बेगीन रांदून घेतलें सगळें. कित्याक तें मागीर एकदां उठलें की ना मागीर सकयल रावपाक पळयना, धरच म्हणटा. आनी ह्या दिसान कितें जालां खबर ना, सामकें फकत धर म्हणटा, सकयल कशें रावपाक पळयना, आंगारूच रावपाक सोदता. आनी पयलीं कितें करतालें, अशें खेळटालें बिळटालें, बोर जालें की ना मागीर धर म्हणटालें. आतां तशें ना. आतां सकयल घातलें अशें दवरून तूं अशें कमर वयर करता म्हटल्यार घेर रड. खाटीर घातल्यार खाटीर, कशेंच रावपाक पळयना. हांगा हॉलान तर कशेंच ना, खाटीर तरी मातशें रावता, हांगा भायर कशेंच सकयल जमनीर रावपाक पळयना. सो तें न्हिदलेलें म्हणून बेगीन बेगीन सगळें जें आसा पळय तें रांदून घेतलें. आनीक न्हावन बी घेतलें. आतां न्हावन भितर वच जाल्यार हें उठलां तेन्ना उठ्ठालें. सो मागीर ताका उठलें म्हणटकीर मातशें पॅम्पर करपाक पडटा, नाजाल्यार तें रडपाक लागता, मागीर तें क्रँकी जाता. सो ताका मातशें पॅम्पर केलें आनी म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करून घेतलें. अशें हो वाड म्हणटालो आपल्याक 2 जावपाक येयली न्ही ताका लागून. सो म्हटलें मातशें राव म्हणटा ताका, मातसो पयलीं व्हिडिओ तसो बीन तो स्टार्ट करून घेता अशें म्हणून. बसता थंय बी सुसेग ना, गरमी जाता. आनीक संडे आयज 8 मार्च. तर आयज आसा वुमन्स डे. तर तुमकां सगळ्यांक म्हाजी जी कोण यूट्यूब फॅमिली आसा सगळ्यांक वुमन्स डेचे खूब खूब परबी. म्हाजे स्ट्रॉंग वुमन्सांक सगळ्यांक हॅप्पी वुमन्स डे. तर सकाळच्यान व्हिडिओ स्टार्ट करतले, विश करतले, मागीर टायमच मेळना. सो आसूं म्हटलें चल करया. जाणा आयचो हो व्हिडिओ आसा पळय न्हू, तो तुमी खूब लेट पळयता आसतलो, कित्याक की लेट पोस्ट करप जाता न्ही म्हाजे व्हिडिओ ताका लागून. ते म्हणजे ज्या दिसा वुमन्स डे आसा त्या दिसा तर आयच्या दिसा तुमकां मेळपा ना, मागीर मेळटलो. बट स्टील वुमन्स डे म्हणटकीर वीश करपच न्ही. सो ताका लागून वीश करता. हॅप्पी वुमन्स डे तुमकां सगळ्यांक. माझा तर वुमन्स डेचो कांय प्लॅन ना. बायेच्या फुड्यान आनी कितें प्लॅन करपाचो मूड बी येना. पयलीं तरी कितें अशें करून प्लॅन करतालें आनी हेका ब्लेम करतालें, तूं व्हरना करना हें तें म्हणून. आतां आनी नाका अशें दिसता, कांयच नाका, प्लॅनिंग नाका आनी कांयच नाका. आनी हें भायलें रखरख्याचें वत जर पळयत जाल्यार कांयच नाका अशें दिसता. कपडे बी आनी पापड अशें जावन येता करकरीत सारके. सो रांदलें बिल्लें भितर. दाखयता तुमकां आयज जेवणाक कितें केलां तें. आनी तेज्या पयलीं म्हाजी झाडां पळया सगळीं करपोन गेल्या वतान सामकी. हें पळयात हांगासर वत पयलीं पळयात कसलें तें रखरख्याचें सामकें. आनी झाडांनी अशें करून करपोवपाक लागली. हें पळय तुमकां हांगा दिसता आसतलें, हें पळय हांगा पळयात सगळें काळें जालें. हरशीं उदक ना अशें ना, हो पयऱ्यान उदक घालता. आतां हेका सांगपा जाय डेली घाल म्हणून. काल घालूं नाशिल्लें, काल आमी घरा गेल्लीं न्ही सावड्ड्या. सो काल येवन मागीर लेट जालो घालूना. आयज घालतलो हो सांजचो. हें सगळें झाडां बीन हें जालें आनी धुल्लूय जाता सामको. भितरलीं झाडां बीन सामकी धुल्लान दाट जाल्या पळय आतां. तुमकां तर खबर आसा हांव धुवतालें न्ही, सो ह्या दिसान धुवूच ना. एक लेयर इसयला धुल्लाचो. ही आनी पळय हेंचेर सारको कळटा. आतां कोणी म्हणटलीं ही घरांतलीं झाडां म्हणून, भायलीं आंगणांतलीं झाडां सुद्दां निवळ आसा, तेंचेर उदक मारता न्ही ताका लागून हें पळय. सो आयज पॉसिबल जालें जाल्यार भायर व्हरून ही धुता. बाय उठला भितर. कपडे सुकले आसतले, उदक 11 सुमार घातलेलें. इतलें रखरख्याचें वत आसा. आनी सकाळीं उठून टी व्ही लायता. पयलीं तारक मेहता पळयतालीं, आतां ह्या दिसांनी आज तक तुमकां तर खबरच आसा न्ही वॉर, ताका लागून हेंच चालू आसा. पळयात 2 जावपाक येयलीं आनी रांदलां तें दाखयता तुमकां. सो हें पळयात हांगासर जेवणाक कितें आसा तें दाखयता तुमकां. तर ही न्ही
हांगासर हांवें हें केलां सुक्का टायप केला कालवांचे कालवां हाडलेली तर सुक्का म्हळ्यार तें वोलें घालून तोर बी घालून केलां किसमूर कशी करता त्या टायप बट हें केलां वोलें दवरलां मातशें उदक दवरलां हेका न्ही अशें करून कितें करता पळय न्हू तें वोलें आवडटा मातशें उदक दवर म्हणटा सामकें सुक्कें तळसून करनाका अशें म्हणून सो तेका लागून अशें केलां आनी आमगेर आयज हें कांय ना स्पेशल अशें वुमन्स डे न्ही म्हणून आनी संडे बीन बट स्पेशल अशें कांय ना तर आमगेर आयज बेत ह्या सिजनाची फर्स्ट पेज केल्या गरमी चालू जाली न्ही कशेंच जायना जेवपाक मसाल्याचे बिसाल्याचे खावन तेका लागून हो म्हणपा लागलो पेज कर म्हणून एक्चुली न्ही कालवां आसा न्ही म्हणून हांवें सोय बी भाजून येपय अशें करून हें वांटलेलें वांटून आशिल्लें भाजून सोय न्हिवपाक दवरलेली हो म्हणपा लागलो आपल्या नाका मसाल्याचें म्हणून जायना गरमी कशें म्हणून सो तसोच खतखतो काडलो आनी हितून घातलें आनी दवरलें पळोवया म्हणलें मागीर कितें करपाचें तें आनी म्हणपा लागलो पेज कर आनी कालवाचें सुक्का करचें म्हणून सो पेज केलें आनी पेज केलें की ना ताका ह्या टायपाचें सुक्का जाय आसता म्हणून अशें शिता वांगडा तरी मातशें सुकें केल्यार खाता पेज बी करता मातशें उदक अशें दवर म्हणटा सो तशें केलां सो आमगेर आयज स्पेशल फुडाचे जाग्यार कम्फर्ट फूड ओके सो पेज आनी सुक्का आनी हो मसाला वांटलेलो ते तशेंच खतखतो काडून दवरला आनी हो न्ही हलवा गाजराचो बेत पयर केल्लो सो काल खावना पयर खाल्लो काल खावना तर धापणे का उगवपाना तुमकां हांगच्यान दाखयता बेत सो हें काल खावना न्ही काल घरा गेल्ली तसो आशिल्लो थोडो तर उदो इल्लो सो आमी दोगांनी थोडो थोडो खालो हो डबो भरून आशिल्लो आनी उरलो हांव जेवण खातली मागीर आनी हो काल मान रोस केल्लो न्ही तो थोडोसो उरलेलो तो तापोवन दवरला राती खावन उरलेलो तो मान पोळे आनी रोस दिल्लो तर हें आसा आमचें आयज जेवण आयचें लंच जें आसा पळय न्हू तें सो बाय आनी हो आसा भितर तर हें करता वाडटा हेका आनी हांव बायेच्या फुड्यान रावता आनी हेका जेव म्हणटा आनी मागीर हेजें जेवण जालें की हांव जेवता सो मागीर जेवण एट अ टायम आयदनां बिदनां घासपाक बरें जाता न्ही जाल्यार हांव पयलीं जेवलें मागीर तो जेवसर हांव मागीर ती आयदनां घासूं बेजार येता सो ताका लागून हांव कितें करता बाय काय केसलें न्हू ताका वाडटा तूं जेव म्हणटा आनी हांव मागीर जेयता बाय न्हिदलेलें आसत जाल्यार आमकां दोगांयकूय जेवपाक मेळटा बट आतां तें उठलां आनी आमकांय बी लेट जालो तर तेज्या टायमार उठलें आमकां लेट जाला सो जेवन बी घेता आनी मेळटा तुमकां हें पळय स्वेटींग सामको स्वेटींग जाता आसा दोगांय भितर पळय दार मातशें उक्तें आसा सो मेळटा तुमकां जेवता भितर आमगेले डॅडा हांगासर जेवता आयज कम्फर्ट फूड न्ही रे ह्या सिजनाची फर्स्ट पेज तेणेंच करपा लायल्या बरी जाल्या कालवां बरी जाता मसाला ना आयज न्ही खरें मसालो ना तो बेस्ट एक्चुली न्ही आयज हांवें ते मसाल्याचे करपाक काडलेलो रोस बट तो नाका म्हणपा लागलो न्ही सो ताका लागून हांवें ही कालवां जी आसा पळय न्हू ती वेगळ्या भशेन केल्या मसाला नासतना ग्रीन हेजी सो तुमकां एक दीस मागीर रेसिपी दाखयता शेअर करता आतां पेज बी करपा लागले की असलेच करतलें न्ही तेन्ना परत कालवां हाडून करता आयज शूट करपाकच मेळना कित्याक मेंटली प्रिपेर नाशिल्लें न्ही ताका लागून पळयता हांगासर न्यूज च्या पितना न्यूज जेवतना न्यूज आनी आमगेले हें पळयत आमगेले बाय सुद्दां न्यूज पळयता आनी आयज न्ही हांवें बायेक फर्स्ट टायम उदक लायलें न्ही म्हणून टायम पिली न्ही रे सो गरमी जालें न्ही सो डॉक्टराक परमिशन घेवन उदक जें आसा पळय तें लायलें फक्त एकूच स्पून दाखयता बारकेलो स्पून बारीक कसो स्पून जो आसा पळय न्हू तो एकूच स्पून उदक जें आसा पळय न्हू तें लायलां चड न्ही कित्याक गरमी वाडली न्ही आतां ताका लागून मागीर तांकां त्रास जाता न्ही अशें म्हणून सो लायलें ताका आयज उदक जें आसा पळय न्हू तें सो गरमी बी खूब वाडला आमकांच इतलें डिहायड्रेट फील जाता तांकां कशें जातलें न्ही अशें म्हणून डॉक्टराक विचारलें आनी लायलें आनी आतां जालें न्ही ऑलमोस्ट 5 महिने जावन गेले म्हळ्यार अशें 6 महिने लागूना ताका अजून 5.5 महिने सुमार जाल्या सो ताका लागून लायलें गरमी खूब जाता मागीर ताका ती पोटी बी करपाक त्रास जाता अशें म्हणून डॉक्टराक विचारलें मागीर डॉक्टरान सांगलें घाल म्हणे 1 स्पून दिसाक एकूच स्पून उदक जें आसा तें मागीर आनी 15 दिसान पळोवया म्हटलं ओके सो हो जेयता आतां हेजें जालें की मागीर हांवूय बी जेवन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां भायर जालो काळोख हांगासर तरी पूण घरांतलीं कामां आनी हें तें जें आसा पळय न्हू सोंपच ना सगळो काळोख जालो भायर
तर ऑलमोस्ट 8 जाली काय पावणे 8 कितले तरी जाले आसता आनी पळय बाय हांगासर रडटा आयज मॅच काय फायनल इंडिया आनी कोण रे न्यूझिलंड काय कितें तो मॅच पळयता बाय रडटा सामकें टायम पळयात हांगासर 8 जाले बाय रडटा खाणार घातला न्हिदोवपाक गेल्यार न्हिदना न्हिदले जाल्यार पसून सकयल दवरिनाका म्हणटा धरूनच राव म्हणटा फीड घेयना कांय ना सगळें आनी हे हांगासर कपडे बिपडे जे आसा पळय कितें रे कितें जालो कित्याक रडटा तेंच तें हें करता कपडे हांगासर वयर सुकोवंक घातलेले हाडून उडयल्ले घडी करपाचे ते बीन तशेंच आसा ते पळय हांगासर हे बायेचे आनी आमचे हो पसारो घरांतलो सगळो आवाज मातसो बारीक हे हांगासर दोनी सायडीच्यान न्ही म्हाज्या कपडे जे आसा पळय ते पडले हे पळयात हांगासर आनी ह्या सायडीच्यान हांगासर बी कपडे जे आसा पळय ते पडले बाय कितें सांगता म्हाका सो दनपारां ब्लॉग केलो तेजे नंतर कंटिन्यूज आसा पळय तो व्हिडियो केलोच ना व्हिडियो ना करपाचें कारण हेंच की बाय जे आसा पळय ते आयज खूब म्हणजे खूब किरकीर करता हिसपा बायल इतली किरकीर आयज मेरेन केन्नाच केली ना इतली किरकीर करता हे पळय कितें जालो धरलो न्ही रे डॅडान सो खूब न्ही ताका आय थिंक ताका न्ही त्रास जाता दिसता एक मिनीट हांगसर न्ही बॅकग्रावंडान टीव्हीचो आवाज वयता सो बाय हे पळय तुमकां बॅकग्रावंडान बी आयकूं येता आसतलें रडटा खूब रडटा आयज न्ही सकाळीं रडटालें पूण सकाळीं अशें तितलें नासलें अशें करून रडटालें थांबतालें खेळटालें मातशें परत रडटालें बट आतां दनपारच्यान न्हू तें तुमकां सांगता इतलें रडटा थांबत ना कशेंच कितेंच केलें जाल्यार थांबना मातशें बसून आसा तें दनपारच्यान खेळ्ळें म्हणून ना धरूनच राव म्हणटा कित्याक म्हणून खबर ना कितें अशें जाता म्हणून आय थिंक ताका न्ही एक तर गरमेक लागून प्रॉब्लम जाता आसतलो नाजाल्यार सेकेंड थिंग न्ही दांताचो इशू आसतलो म्हळ्यार टिथींग जाता आसतलें सो ताका लागून कांयच कळना कित्याक लागून म्हणून भरपूर रडटा सामकें कंटिन्यू ताका न्ही एक 3 दीस सुमार जाले मातशें न्ही लूज मोशन इन सेन्स टॉयलेटी जाता परत नॉर्मली कशें 1 ते 2दा टॉयलेटीन जाता न्ही ताका न्ही 3 ते 4दा बी अशें 4 एक दीस पयर आनी 5दा जालें आयज आतां सकाळच्यान ताका 2-3दा जालें सकाळच्यान आतां म्हटल्यार टॉयलेटीक आनी न्ही अशें करून टॉयलेटींग जाता म्हळ्यार कशें आतां नॉर्मल जायना अशें पातळ टॉयलेटींग जाता आनी न्ही तें टॉयलेटींग अशें जाता न्ही मागीर तें मातशें जाम जाल्ल्या भशेन जाता अशें उगी अशें करून खाणार बी पडून रावता सो कळना कित्याक लागून म्हण बिकॉज ऑफ टिथींग ऑर गरमी आतां गरमी बी खूब वाडल्या न्ही सो कांयच कळना ताका लागून न्ही ते डॉक्टराली एडवायस घेवन हांवें ताका आयच्यान उदक स्टार्ट केलां म्हणल्यार गरमेन बी त्रास जाता न्ही ताका लागून म्हणल्यार पळोवया आयजूच घातला न्ही रिजल्ट अजून कांय कळूं ना बट मा बी म्हणटाली दांत येता मे बी आसतले अशें म्हणून कित्याक थोड्या भुरग्यांक 3 म्हयन्याचेर 4 म्हयन्याचेर सुद्दां येता खंय दांत जे आसा ते ती डॉक्टर सांगताली म्हळ्यार पिडियट्रिशन जी आसा ती सो आतां मे बी दांतांक लागून काय कित्याक लागून म्हण कळना बट न्ही खूब इरिटेट जाल्लें आसा तें सामकें म्हणजे सामकेंच इरिटेट जाता ताका सकयल दवरलें रडपाक येता तेणें धरला न्ही आतां सो तेजे कडेन आसलें म्हाजे कडेन येयलें म्हळ्यार हांवें धरलें न्ही आतां तेजो हात दुखलो हांवें धरलें जाल्यार बी ताका रडपाक येता इरिटेट जाता सामकें फ्रस्ट्रेट जाल्ल्या भशेन अशें हें करता सामकें क्रँकी मूड आसा तेजो एदिसा फाटल्या दिसांक बी तशें करतालें पण मदीं मातशें नॉर्मल जातालें आयज सामकें भरपूर उदळ आनीक हो नाशिल्लो सांजचो हांव आशिल्लें एका कडेन टॉयलेट केली सो हांवें क्लीन बीन केलें आनी हांव बाथरुमान गेलें जाल्यार हें रडपाक लागलें व्हडलें हांव तशेंच भायर येयलें आनी धरलें जाल्यार हें न्हिदलें रडलें आनी कशेंच थांबना तशेंच हांवें खांदार घालून हें करून आड केल्यार बी रडटा सो खांदार घालून न्हिदलें 2-3दा हांवें दवरलें बॅडार हाडून दवरलें रडटा सकयल थंय हॉलान घातलें थंय बी रडटा कशेंच रावना मागीर लास्ट मागीर खांदार घालूनच रावलें ऑलमोस्ट वरभर ताका हांव खांदार घेवन रावलें न्हिदले कडेन फेना पोंदा उब्बे सारकें मागीर हो येतगीर हेणें धरलें घे परत रड सारकें तेणें घेतला म्हणून अशें करता सामकें
सामकी क्रँकी असो तेजो मूड जो आसा पळय न्हू तो जावन आसा. आतां कित्याक म्हण कळना. प्लीज तुमकां जर कोणाकूय हेच्या बद्दल कितेंय खबर आसा न्ही प्लीज मातशें कमेंट करून सांगा. कित्याक खुबशे म्हाजे सबस्क्रायबर आसा जेंचे न्यू बॉर्न्स आसा म्हणल्यार अशें करून म्हाज्या बायेच्या पयलीं जाल्ले बीन आसा. खूब जाणां म्हाका खूब फावटी कमेंट करता की म्हाज्या बाबूच्या टायमार अशें आसलें म्हाज्या बायेच्या टायमार अशें आशिल्लें म्हणून. सो तुमकां जर हेच्या बद्दल कितेंय आयडिया आसा न्ही जाल्यार प्लीज म्हाका कमेंट करा. हो म्हणटालो की आतां असो तेजो मूड असो सामको क्रँकी आसा न्ही सो फाल्यांचो एक दीस पळोवया ना जाल्यार मागीर व्हरया म्हण डॉक्टरा कडेन. म्हळ्यार फाल्यां मॉर्निंग जर अशेंच करता न्ही जाल्यार सांजचें व्हरया ना जाल्यार पळोवया दीसभर आनी मंगळार दीस व्हरया अशें म्हणटालो डॉक्टरा कडेन की कित्याक अशें करता काय म्हणून. ना जाल्यार पळोवया फाल्यां कॉल करतलें पिडियट्रिशनाक पळयता ती कितें म्हणटा ती. आनी अशें कितें जालें की ना मागीर मन किद्याकच लागना. ना जेवपाक ना खावपाक ना घरांतलीं कामां कितेंच करपाक मन जें आसा पळय तें लागत ना. मागीर अशें जाता न्ही सामकें अशें करून भुरगीं रडटा आनी आमी कितें खातलीं जेवतलीं कितें काम करतलीं अशें करून. तो आसा तो धरता करता मागीर तें रडलें की हांव वचून हें करता कितें काम करता तें अर्देंच सोडून. हांवें धरले कडेन आसता आनी तो कितें करता तें रडपा लागलें की परत तो धांवडयता. अशेंच जाता आमचें. न्हिदलें रे सुरो न्हिदयता ताका. न्हिदोवपाचें काम जें आसा पळय ना तें चालू आसा आनी हांवें ही एकूच लायट पेटयला वयली आनी खंयचीच लायट पेटोवना. मॅच चालू आसा न्ही हेजी तो मॅच पळयता आपणाली न्हिदता तोंडाक बोट घातला आनी हांव न्ही हे सगळे कपडे जे आसा पळय ना सगळे फोल्ड करून घेता. तेजे बीन अशेंच पडलेले आहा. हे उदो थोडे केल्ले हांवें हे तशेंच आसा ते करता करता न्ही हे तेजो बोवा चल्लेलो थोडेच फोल्ड केले ते तशेंच ओडून मागीर हांव केलें. आनी आमचेय आसा हांगासर तेवूय सगळे फोल्ड करून जाग्याच्या जाग्यार दवरपाक जाय. म्हाका हो असलो मॅस पळयलो की ना पयलीं राग येता. सो हांव हें सगळें जें आसा पळय न्हू तें करून घेता. हें बीन काडून न्हिदतलें काय मदीं उठलें जाल्यार रावच ना सकयल पळयता हें बीन सगळें काडून दवरिता. टायम बी जालो न्ही जेवणाचें कांय चिंतूच ना करपाचें सोड चिंतल्यार बी ना कितें करपाचें आनी कितें म्हणून टायम जालो. सो पळोवया आतां जेवणाचें बी कशें कितें तें कांय आजून चिंतू बी ना कितें करपाचें कितें ना म्हणून. पेज आसा रे तूं जेवतलो. पेज आसा दनपारची थोडीशी उरलेली. हांव म्हणटालो दनपारां आपल्या उरली जाल्यार आपल्या पेजूच दी आपूण तीच जेवता अशें म्हणून. सो पळयता ताका तीच दिता आनी म्हाका कितें मागीर तें कालवाचें सुका केल्लें न्ही तें आसा आनी पेज आसा. पळयता आनी चपाती बिपाती करपाचें मुडान मातशें बसून हांव पळयता कशें कितें तें नाल्यार पेज आसा ती दोगांयकूय पावतलें पण म्हाका नाका जेवपाक. सो पळोवया कशें कितें तें बायेचें पयलीं कंडिशन पळयता मागीर जेवपाचें कितें तें करता. ओके हे कपडे बीन जे आसा पळय ते फोल्ड करून घेता आनी तेच्याच वांगडा आयचो व्हिडियो जो आसा पळय तो बी हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडियो बीन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. सो आनी तुमी कमेंट बीन करात की अशें कित्याक लागून जाता रिजन की म्हळ्यार तुमी म्हाज्याहून चड एक्सपिरियन्स होल्डर आसात म्हाज्याहून चड एक्सपिरियन्स आसा न्ही तुमच्या थोड्या जाणां कडेन. सो ताका लागून म्हणटा अशें कित्याक लागून जाता तें कमेंट करून सांगा. ओके चलो बाय.